नमस्कार, गोवा मिड-डेत अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारान। हरियाणाची बीजेपी फुडारी सोनाली फोगाटाचे मरणाचे केशींत पोलिसांनी आनीक एकल्याक अटक केला। सुधीर सागवानाक ड्रग्स सप्लाय करपी ड्रग्स पेट्रोलराक खंय पोलिसांनी उखल्ला। तशेंच कर्लिसाचो पात्रावाकूय पोलिसांनी ताब्यात घेतला म्हूण सुत्रां सांगतात। काल पोलिसांनी तिच्या बरोबर आशिल्ले सुधीर सागवान आनी सुखविंदराक अटक केल्या। ह्या दोगांनी खंय सोनालीक ड्रिंक्सान कसले तरी रसायन घालून पिवंक दिले। दोगांकूय आज म्हापशा JMFC कोर्टा मुखार उबे करतले। हरियाणाची बीजेपी फुडारी टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाटाच्या मरणाचे केशीत तिच्या बरोबर आशिल्ले सुधीर सागवान आणि सुखविंदर सिंगाक पोलिसांनी धरले। दोगांनी सोनालीच्या ड्रिंक्सान कसले तरी केमिकल घाला म्हूण खंय चौकशी चल्ल्या। अभी तक जो एक्यूज ने कन्फेस किया है उसी के बेसिस पे मैं Sir, has the accused confessed to harassing her sexually or molesting her or any of that right now? And also, as per your autopsy report, has this been established, sir? In autopsy report, nothing like that has been established. And the accused, sir, has the accused confessed to it? I told you that many things accused will confess during the custodial interrogation, and it is too early to. Sir, क्या वो उनसे अलग कुछ और मिली है या उनके पास? ये अभी चूंकि कस्टडी अभी दी गई है तो वी विल ट्राई के इन्होंने बाकी का कहाँ रखा है भी कि नहीं है, कहाँ फेंका है, क्या किया है। दोगांकूय शेनवारा म्हापसा JMFC मुखार उबे करतले। तो मेरेन केमिकला फाटली मिस्ट्री सोदपाचे पुलिसे मुखार आव्हान। अभी हमारे पास 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में हम कोशिश करेंगे कि उसका सोर्स भी पता करें। इस तरह का एविडेंस अभी तक हमारे पास नहीं कि कोई हरेसमेंट हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इनका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। सोनालीच्या आंगार जखमांच्यो खुणो मेळ्ळ्यात त्यो खंय नॉर्मल। इतनी इंजरी नहीं है कि किसी को डेथ कॉज कर सके, वो बहुत ही माइनर इंजरीज हैं। और जब एक्यूज से उसको कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने बताया कि जब उसको उठा रहे थे टॉयलेट से उस समय उसके ये एब्लेशन मार्क्स मौजूद दिखे या ये 3 लोग जो पुलिस के पास CCTV कैमरा है उसमें बहुत सारे लोगों को पार्टिंग करते हुए देखा। इन्हीं के साथ वो अभी एस्टेब्लिश करना है कि हु दे वर एक्चुअली, बट देयर वर मेनी पीपल इन द कर्लिस इंटरव्हेशन करतो तेका अशें कळ्ळें पुलिसांक की सोनाली फोगट आशिल्ली तिच्या ड्रिंकान तांच्यांनी कसलो तरी एक केमिकल घातिल्लो, तेका केमिकल घालून तो फोर्सफुली तिका इंटेन्शनली ड्रिंक दिताले आनी मागीर त्या उपरांत सीक पडली आनी मागीर तिका तांच्यांनी टॉयलेटान व्हेली। 2 वरां टॉयलेटान आशिल्ले आनी मागीर तिच्या उपरांत तेका हॉस्पिटलान रिफर केली। तेन्ना ती कळ्ळी की ती मेल्ली। CCTV रिकॉर्डिंग पुलिसांनी घेतिल्ली आसा आनी तो कसलो सबस्टन्स तो अजून पुलिसांक कळना। तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान कळटलें खंयचो केमिकल घातला आनी तेंचे जो सबस्टन्स जो ड्रग्स तांचे तो तांकां रेस्टॉरंटान मेळ्ळा काय तेंचे खंयच्यान तरी हाडलो ते बीन हे सगळे गजाली आहा ते आनी 24 वरां उपरांत कळटले। सध्या तरी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी नवसराज। वास्कोच्यान वालांकनी खातीर ट्रेन भायर सरली। वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान ट्रेन फ्लॅग ऑफ केली। 8 सप्टेंबराक वालांकणी सायबिणीचे फेस्त 9विना ताच्या पयलीं सुरू। फाटली 2 वर्सां कोविडाक लागून लोकांक बरेच त्रास जाले। हे खेप लोक उमेदीन वालांकणी गेल्यात। तशेंच सप्तकांत एकूच ट्रेन वयता त्यो 2 करच्यो म्हूण वास्कोच्या आमदारान स्टेशन मास्टराक पत्र केलां। आमचे MLA दाजी साळकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हो तेणें इनिशिएटीव घेयलो म्हूण आयज हें सगळें जावपाक पावलें। आनी जो कोण आयज वेलंकनी वचपाक माडयेक नोवेनाक आनी फेस्ताक भायर सरला तो बरे भाशेन पावूंक आनी बरे भाशेन परतून येवंक हें आमची मागणी। The Goans and Catholic community as well as non-Catholic सगळीं एकदम हॅप्पी आसा बिकॉज हे 3 दीस त्रास 9 दिसांनी पळय त्रास जाताले बिकॉज ट्रेन स्टार्ट जावन आमचे ते सगळे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जाला। गोंयभरचे क्रिस्तांव भाव आनी भयणां आज नोवेना आनी फेस्ता खातीर वेलंकनी वतात आनी एक बरो दीस आज ती वतात। फेस्ता खातीर बरी उमेदीन आसा। आमी सगळ्यांक मेळून आयले आनी जरी आमकां टायम शॉर्ट मेळ्ळो तरी पूण आमी ट्रेन तर घालीच आमी, पूण 18 बोगी आशिल्ल्यो त्यो आज 21 बोगी आमी केल्यो, म्हणजे 5 स्लिपर आशिल्ल्यो 5 एडिशनल दिल्यो। अशें करून आमी जाता तितलो तांकां बरें म्हणजे तांकां साधन सुविधा बऱ्यो दिवपाच्यो आनी बरे भशेन ती वचून येवपा सारकें आमी केलें।
ट्रेन टायमींग 9 गेल्ली ती रातची गेली येवपाची. सो अशें खुबशे आमी केले, पूण आमचे कडेन खूब शॉर्ट टायम आशिल्लो आनी एक्स्ट्रा ट्रेन म्हणजे एक ट्रेन पयली आशिल्ली वेलंकनीक सोमारा वताली, सो ती पावनाशिल्ली. सो आमी एक एडिशनल ट्रेन विकाक एक आसची म्हणून आमी मागल्या. आनी दुसरें म्हणल्यार वास्को टू मद्रास म्हणजे चेन्नय पयली ट्रेन चालू आशिल्ली ती बंद आसा, ती बी परती एक्टिवेट करची म्हणून आमी एक मागणी केल्या. उदय उमेश ललित भारताचो 49वो मुखेल न्यायाधीश. राष्ट्रपती भवनाचेर ताचो शपथविधी सुवाळो जालो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून ताका सोपूत दिलो. आदलो भारताचो मुखेल न्यायाधीश NV रामनान शुक्रारा राजीनामो दिला. I, Uday Umesh Lalit, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duty of my office without fear and favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws. काँग्रेसीची गळटी चालूच. गांधीक आनीक एक धपको. आदलो जम्मू काश्मीराचो मुख्यमंत्री ज्येष्ठ फुडारी गुलाम नबी आझादान काँग्रेस सोडली. सोनियाक 5 पानी राजीनामो. तातूंत राहुल गांधीची चिरफाड. राहुलाचे एंट्री उपरांत काँग्रेसीचे जाल्ले देशाचो पोस्टमार्टम करतना आझादान राहुलाक फुडाऱ्यांक इन्सुल्तार करपी चायल्डिश इमॅच्युअर म्हणला. काँग्रेस म्हणटा घडलें तें दुर्भाग्य. दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है. हम ये उम्मीद करते थे कि यह लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है. इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज़ है तो वो राहुल गांधी है. तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज़ और जनता की आवाज़ को अपना बल देते. दुख की बात यह है कि वो इस आवाज़ के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे. ये बड़े दुख की बात है. काँग्रेस म्हणटा घडला ते दुर्भाग्यपूर्ण. म्हारगाय, बेरोजगारी आनी ध्रुवीकरणा आड काँग्रेस महंगाईचेर हल्लाबोल करता आनी भारत जोडो अभियान सुरू करता आसतना गुलाम नबी आझादान अशें पावल उखलूंक जायना आशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. जमनी बळकावपाचे केशींत तिगूय मुखेल आरोपी जामीनार मेकळे. रॉयसन रॉड्रिक्स, सेंड्रिक फर्नांडीस आनी राजकुमार मैतीक म्हापशे JMFC कोर्टान जामीन. तिगांचे आड केस वॉटर टायट करतले. जामीन सुद्दां मेळचो ना म्हूण IGP ओमवीर सिंग बिश्नोय मिडियाक सांगतालो. जमीन फ्रॉडाचे 95 केशींनी आशिल्ले तिगूय मुखेल सूत्रधार $1,50,000 बॉन्डाचेर 10 दिसांत सुटले. गोंय पुलिशेचो हो आत्मविश्वास. मात आज JMFC कोर्टात तिगूय आरोपींक बेल मेळ्ळो. और मैं पर्सनली अपने SP के साथ केस टू केस सुपरवाइज कर रहे हैं कि हम स्ट्रॉन्ग एविडेंस इनके खिलाफ केस बिल्डअप करें ताकि इनकी बेल ना हो पाए. हमारे
इन्वेस्टिगेशन के हाथ में जो जो तकनीक और कार्य संभव हैं, हमारी टीम के मेंबर्स उन सब को अपने एविडेंस को स्ट्रॉन्ग करने में लगाएंगे, ऐसा मैं आपको यकीन दिलाता हूं। गोवा पुलिस इज प्रोफेशनल, आई एश्योर यू, विथ माई एक्सपीरियंस एंड डिलिजेंस they will make this case watertight. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वेंचणुकांक फुकट हायसा वाटपा विशीं केस सुप्रीम कोर्टान 3 जुईजांचे बेंचाक पुनर्विचाराक दिल्या. 2013च्या निवाड्याचो पुनर्विचार जातलो. असली हायसा ही फ्री बीच काय कल्याणकारी न्याय व्यवस्था कितपत मेतेर जावंक शकता, हायसाचो आर्थिक परिणाम, राजकीय पक्ष हे विशीं एकाच मताचे आशिल्ल्यान विषय संसदेत हाताळपाक काय वेगळे समितीन हे नवे खंडपीठ थारायतले. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. मोरपिल्ला सरकारी हायस्कुलाची मुख्याध्यापिका मारिया मिरांडाक राष्ट्रीय पुरस्कार. 5 सप्टेंबराक शिक्षक दिसा दिल्ली सुवाळ्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूच्या हातान तिका पुरस्कार भेटयतले. भारतांत एकूण 46 शिक्षकांक हो पुरस्कार फावो जाता. मारियान कितल्याशाच आदिवासी भुरग्यांक नवी उर्बा दिल्या. शिक्षण मळाचेर तिणें नवे नवे प्रयोग चालीक लायल्यात. Having teaching experience of 34 years to my credit, Government High School Morpilla caters to tribal students in the most remote village of Kepen Taluka. I have introduced many innovative ideas in my teaching, like remote learning, online teaching, art integrated learning, visiting houses during COVID time, and all these innovative ideas has helped me to get 100% results for SSC for 7 years. My children have no access to any coaching classes. They depend fully on us. My team of teachers is extremely excellent. Together with me, they work for the upliftment of these tribal students. My students have excelled in many fields. My one student have attended Sakura Science program in Japan. 2 students have won national level for ozone competition. Many students have won other painting posters for at national level. We are the Eat Right school in Goa. Our school is the only school in Goa to have an 11th rank at All India. In sports, they are state champion in Kho-Kho and Kabaddi. To receive this national award, I am glad that my work for the upliftment of tribal village students is appreciated. I dedicate this award to my hard-working teachers, my lovely students, and my parents who have faith in me and my team. देशाचे स्वतंत्रताय उपरांत सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्य हे खरे स्वातंत्र्य म्हणून महात्मा गांधीचो विचार आशिल्लो. आज आत्मनिर्भर संकल्पनान भारत तेच दिशेन चल्ला. गोंय विद्यापीठाचे 33वे दीक्षांत सुवाळ्याक राज्यपाल उलयलो. कांय वर्सां फाटीं संवसारीक मळार आर्थिक फोर्स म्हणून 6वे सुवातेर आशिल्लो भारत आज 4थी आर्थिक महासत्ता जाल्या. Everybody was celebrating freedom in 1947, August 15, in the jubilant mood. Gandhiji was away from Delhi and he was with the village people. The minimum thing should be guaranteed for the last person in the queue of development of this country. Then only freedom is a reality to me. That was Gandhiji's concept. If you, a close observation, close study of Atmanirbhar Bharat, you can say a country is again the national leadership and Atmanirbhar Bharat, we are trying our level best to achieve that goal. According to the latest, if you search with respect to economic position of the countries, 5 years back, we were the 6th economic power in the world. You just look into the recent study, not by UN. UN study only after its final result come. Now we are
the fourth economic power in the world. दिवचल नारव्या मार्गावयल्या कावळे रानार कोमुनिदाचे जमिनीत चिरे खणीर मायनिंग खात्याची धाड. हो वाठार रानवटी जनावरां खातीर फामाद. अशा सुवातेर तिवूय बी कोमुनिदाचे जमिनीत चिऱ्यांची खण बरोबर न्ही. हे खणीत हे आदी रानवटी आणि गावाची जनावरां पडून सोंपल्यात. मयेच्या तळ्याकूय खण बांदता म्हूण पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकार सांगता. दिवचल नार्वे मार्गावेल्या कावळे रानार कोमुनिदादीचे सुवातेर चिरेखण चलताली. मायनिंग खात्यान धाड घालून बेकायदेशीर चिरेखणी चलोवंक दिवचे ना म्हूण शिटकावणी दिल्या. पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकाराचो एक्शनीक येवकार. दिवचल तालुक्यातल्या मये ह्या गांवांत ग्रामसंस्थेच्या मालकीच्या जमनीन जी चिरेखण सुरू आसा ती पुराय तरेन बेकायदेशीररित्या सुरू आसा. हाच्या पयलीं ही जी खाण आसली ती सुरू आसली आनी ह्या खाणीचेर सध्या खाण आणि भूविज्ञान जे खातें आसा जाचे मुखेली आमचे गोंयचे खाण मंत्री म्हणजे स्वता मुख्यमंत्री आसा तेंच्यांनी जेन्ना ह्या बेकायदेशीर खाणीच्या वेव्हारा संदर्भात कारवाई करपाचो निर्णय घेतलो आणि तो निर्णय घेवन तेंच्यांनी मागीर हांगासर धाड घालून त्या पथकान ही कारवाई जाल्ली आसा. हे खणीत खंय बिबटे धरून कितलीशीच रानवटी आणि पाळीव जनावरांय पडून सोंपल्यात. हांव गोंय सरकारा कडेन मागतां की ग्रामसंस्थेच्या जागेन अशा प्रकारे बेकायदेशीर मार्गान चिरेखण चलोवप हे पुराय तरेन पर्यावरणाचो आनी त्या वाठाराचो विध्वंस करपा सारकें आसा. कारण हो पुराय जो वाठार आसा तो अख्खो वाठार जंबू खडपांनी भरलेलो आसा आनी कावळे रानाचो जो वाठार आसा तो वाठार ह्या सगळ्या वेवसायाक लागून संकश्टांत सांपडलेलो आसा. एकंदर कावळे रानाचो जो वाठार आसा थंय बिबटे आनी हेर रानवटी जनावरां आसा आनी ती अशा ह्या चिरेखणीन पडोवन मेल्लेचे प्रकार जे आसा ते उद्भवलेले आसा. गोंय सरकारान आतां कारवाई केल्ली आसा तेचे हांव स्वागत करतां. मयेच्या तळ्याचे अस्तित्व कावळे रानाचेर निंबून चिरेखण सापूत बंद करिना जाल्यार फुडें तळ्याक धोको म्हूण शिटकावणी. जायतीं पाळीव जनावरां बैल किंवा म्हशी पडोवन किंवा रानवटी जनावरां मरोवन हांगासर दुर्घटना घडलेली आसा. फुडली व्हडली दुर्घटना जावची न्हय ह्या नदरेंतल्यान सरकारान प्रयत्न करपाक जाय. पुराय वाठार जो आसा त्या वाठारान जे पावसाचें उदक आसा ते पावसाचें उदक हो जांबो दगड आसा तो आपल्या भितर सांठोवन दवरता आनी पुराय मये गांवाचे जे वैभव आसा आमी जाका मयेचे तळे म्हणटा त्या मयेच्या तळ्याक उदक दिवपाचें काम जे आसा हो पुराय वाठार करता आनी अशा वाठारान अशा प्रकारचो वेवसाय चलोवंक दिवप हे पुराय तरेन बेकायदेशीर कृत्य आसा. प्रुडंटा खातीर दिवचलच्यान सिद्धार्थ कांबळी आणि साहिल मांद्रेकार. म्हादय वाठारात 6 धरणां बांदपा खातीर सरकारान सुवाती पळयल्यात म्हूण उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयला. 2 सुवाती खंय क्लियर आसात. उरिल्ले 4 सुवातींनी जमीन संपादनाचे इश्यू आसात. सगळे धरणाचे डिसिल्टिंग शक्य ना मात साळावलीत आणि हंजुणे धरणाचे डिसिल्टिंग फायल तयार करप खंय चल्ला. सगळेच डॅम्स आसा पळय न्ही ते टोटली डिसिल्टिंग करपाक जायचे ना. ओन्ली अप्पर रिजन ऑफ अ बॉडी वॉटर बॉडी अप्पर रिजन ऑफ द वॉटर बॉडी इज टू बी डिसिल्टेड. कारण सकयल जे आसता पळय न्ही थंय तो एक पर्टिक्युलर लेयर आसता मातयेचो तो लेयर आमी टच करपाक जायना. दॅट शूड नॉट बी डिस्टर्ब. तो डिस्टर्ब जालो जर जाय जाल्यार वॉटर वील गेट पर्क्युलेटेड आनी मागीर थंय सिपेज वगैरे जाता. त्यामुळे अप्पर रिजन जो आसता पळय न्ही थंय थोडेशें डिसिल्टिंग करपाक जाता आनी ते करपाक आमी तयारी केल्ली आसा. इस्टिमेट्स आर अंडर प्रिपरेशन. फॉर एग्जाम्पल आमचे सागावली डॅम किंवा मैसाळ डॅम पंचवाडी किंवा आमचे अंजुने डॅम जे आसा पळय न्ही हाजेर डिसिल्टिंग करपा संबंधी प्रिपरेशन चलिल्लें आसा. फायल्स तयार करता अँड दीस वर्क कुड बी टेकन ओन्ली इन द मंथ ऑफ एप्रील मे. पूण नॉर्थाक सुद्दां आमी आतां काही मेजर प्रोजेक्ट्स करपाक पळयता ते ताका 1-2 वर्सां लागतलीं. आतां जेन्ना आमी 2022 जेन्ना किंवा 23 स्टार्ट करतले 23 आनी 24 म्हटल्यार ते प्रोजेक्ट कंप्लीट जाले की नॉर्थाक सुद्दां उदकाचे प्रॉब्लेम जावचे ना. So this time all dams have been full? Yeah. Almost every dam is full. So now कसं म्हादय डॅमचा प्रोसेस तो पेपावलो. सी म्हादय न्हंयचेर गोंयच्या भागा भितर आमी सादारणशे 6 सुमार सायट्स पळयल्ले आसात ज्या जाग्यार आमी डॅम बांदपाक जाता. तातूंतले 2 डॅम जे आसा पळय न्ही ताका जमनीचो विशेष प्रॉब्लेम ना, फॉरेस्टाचो प्रॉब्लेम ना. सो ते 2 सायट्स आमी चवथ जाली की वचून पळयतले, सायट विजीट करतले. आनी बाकीच्यो 4 सायट्स आसा पळय न्ही त्या सायट्सीन ताका फॉरेस्ट एनवायरमेंट वगैरे तांचे परमिशन घेवचें पडटलें. सो ऑल दीज 6 सायट्स आर अंडर प्रोसेस. खंयचे सायट्स? हे सगळे दोनूय सायडीन जाता.
आमच्या सत्तरी तालुकाय बीन आनी आवडच्यान धारबांदोर तालुका. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.